सांज जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 15 वोलून 9 ते 11 पर्यंत। जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला। तुम्ही म्हज्या मोगांत रावत जाय। म्हज्या बापाचे उपादेश पालन ताज्या मोगांत हांव आसान तसे तुम्ही म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात। म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला। देवाचें उतर हें।